सगळ्यांक सुट्ट्यो मेळ्ळ्या. दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, इस्रायलाच्या रायाक जय, उंच सर्गीन जय जय. तुझ्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दोडवणीन आणि प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या. आणि आता आखे पवित्र सभे बरोबर सोमया जेजूचो पास्कांचो गूट समारंभ सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताच्या कोश्ट मरण आणि पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसाल्याच्या शारान भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आणि खुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आणि मोहिमेवंत जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आणि भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमयाचे फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सूर पदवीदार सासणाच्या देवा, तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आणि संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करताना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुसाल्याक पावूंक आमकां फावो कर, जो जियेता आणि राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. ताळयो तुमच्यो वयर उबारून दवरच्यो.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरार बुगलेक आसत्या बेतफाजे आणि बेतानिया लागीं पावतोच जेसून दोगा आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगून तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सरताच एक गाडवाचे शिंगरू ताचेर कोणूच अजून पर्यंत बसूंक ना तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्याक पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सुमयाक ताची गरज आसा अशें म्हण सांगात. धाडलोले ते गेले आनी सांगलोले तशें एका गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें. ते सोदतात आसतना ताच्या दोनयांनी ताका म्हळें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पण तांणी अशी जाप दिली, सोमयाक ताची गरज देखून. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें. आपली आंगळी त्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पातळायतालो आनी जैतुनाच्या दोंगराचेर देंवते लागीं पावतच ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विजवितां खातीर व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेन देवाक असो परखंडूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जय. स्वर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुठान वाखाणणी. लोकां मदल्यान थोड्या फारिजेवांनी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुज्या शिसांक बोबाट कर. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाड केलो, हे ओगे रावतीत जाल्यार फातर आड्डतले म्हूण हांव तुमकां सांगता. देवाचें उतर हे. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज आमी हो काय बरो दीस मनयता. आयज आमी रामांचो आयतार म्हणटा. ह्या आयताराक जेजूच्या कोश्टांचोय आयतार म्हणटात. जाल्यार एके वाटेन हो सगळो दोबाजो आनी ह्या दोबाज्यान जेजू भितर सरता. ह्या शारान, जेरुजाल्याच्या शारान भितर सरता. कित्याक ताचे मुखार आतां काम आसा आनीक आतां कोश्टांचे दीस येवपाचे आसा. ताची तयारी पयली सगळो लोक ताची वाखाणणी करून ताका परखंडून ताका देवाचो पूत म्हूण मानून घेवन ह्या शिंगराचेर वा ह्या गाडवाचेर बसोवन भितर व्हरतात. सगळीं खुशाल, सगळीं बोवाळ मारतात, सगळीं बडे गायनां करतात, उल्हासतात. आनी ह्या पासून त्या फारिजेवांनी पासून म्हणलें, ते बोवाळ मारतात, मातशें तांकां कर, बंद कर तांकां. जेजून सांगलें, ते जरी तर बंद जाले उलोवपाचे ओ ते ओगे रावले जाल्यार फातर आसात ते आड्डतले. ही सृश्टी एके भाशेन उठ्ठली. ह्या पासून तांकां बंद करूंक जायना. आयज आमी ती मनशां. आयज आमी ह्याच दोबाज्यान होच उगडास करून जेजूक एके भाशेन भितर व्हरता. खंय व्हरुया? जेरुजाल्यान काय आमी ना. आमी आमच्या जाग्यार आसा, आमच्या जिवितान आसा. आयज घडये हो प्रवेश आमच्या मंदिरान जाता. आमचे चिखलेचे फिरगोजेन आमी हो प्रवेश करता. सगळे कडेन आयज हो प्रवेश जाता आनी सगळीं जाणां आयज जेजू होच प्रवेश करून आपल्या मंदिरान भितर व्हरतात. जाल्यार आयज आमकां जण एकल्याक हो एक सैक जावं दी. न्हीच फकत आमच्या मंदिरान, पूण ताका आमच्या जिवितान एके भाशेन दोबाज्यान भितर काडुया. कित्याक आतां येवपाचे दीस आसात ते मारेकार आसात, येवपाचे दीस आसात ते कोश्टांचे आसात. जाल्यार ह्या दिसांक आमी सदांच स्थिर रावूंक ताका आमच्या जिवितान पयलीं भितर व्हरुया. तशेंच आमच्या घराब्यान जेजूक भितर काडुया. होच दोबाजो, दोबाज्यान ताका आमच्या जण एकल्याच्या घरान काडुया. आमच्या गांवांत आयज जेजूक भोंवपाची गरज आसा. कित्याक आमच्या गांवांत जायतें वयर सकयल जाता. आयज आमच्या गोंयान सगळे कडेन सगळ्या गांवांनी अशें जायत आसा. आनी असल्या वेळार जेजूक आयज तुवें खंय व्हरपाक जाय. आयज जण एकल्यान आमी येवजूंक जाय. खंय व्हरतलो तूं आयज जेजूक? आनी जंय जंय तुका जेजू आयज जाय तुवें आयज थंय वचपाक जाय. पुराय ही कृपा आमकां मागुया.
जेजूचो प्रवेश, दबाजीक प्रवेश आमी करता आसतना एके वाटेन खुशालकाय, जाल्यार कोश्टांचो आयतार ताचेरूय आमी आतां नियाळ करतले आहात. जाल्यार ह्या कोश्टान आमी भितर सरता आसतना आमचे जण एकल्याचे कोश्ट आमी जेजूच्या कोश्टान एक करता. तर हेंच करूंक जेजूक व्हरपाक जाय. जेजूक वेले हे गाडवाचेर घालून व्हेलो डॉंकी. जाल्यार आयज घडये आमी जण एकल्यान डॉंकी जावपाची गरज आसा, हे शिंगरू जावपाची गरज आसा. कित्याक जेजूक व्हरपाक जाय भितर. जेजूक जेरुसल्यान भितर व्हरपाक हे गाडव जेन्ना विचून काडले तेंकडे खुशाल जाले आसतले. आमी घडये ताची केन्ना खबर करीच ना. पूण ह्या गाडवाचेर केन्नाच कोणूच बसूंक ना. ताचेर जेजू संवसाराचो सोडवणदार देवाचो पूत बसलो. ताका ताणें खुशालकायेन भितर व्हेलो. जाल्यार आयज आमी जण एकलो जेजूक आमचेर आमच्या जिविताचेर घालून सगळे कडेन व्हरूंक तयार जावया. हेच मनान दवरून आतां हांव दबाजीक प्रवेश आमी करतले आनी मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतले. गीत करून आमी सगळीं आतां भितर सरतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज सावन आमी पवित्र सातोल्यान भितर सरता. ह्या सातोल्यान भोव पवित्र कारण ह्या सातोल्यान आमचे सोडवणेचो मुखी गूट जेजूचे कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी समोरता. पवित्र सातोल्यान प्रवेश करतना आयज आमी सोम्याच्या कोश्टांचो ताळ्यांचो आयतार म्हूण मनयता. आयच्या दिसा आमी जेजूच्या कोश्टांचेर लागशिल्ल्यान नियाळ करता. जेजून संवसारांत येवन मनीस सैम घेवचे कोश्ट मरण स्विकारून मनीस कुलाची सोडवण करची ही देवा बापाची येजवण जाली. जेजून ही बापाची येजवण वळखूंक कोश्टा मरणाक आप कुशेन वेंग मारली आनी आमकां तारोन फावो केलें. आयज जेजूच्या कोश्टांच्या आयतारा आमी जेजू भाशेन आमच्या जिवितान येतले कोश्ट बापाचे कुशे प्रमाणे स्विकारूंक आनी आमी कोश्टांक फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आयज केडन फेर्नांडीस आमचो ऑल्टसवर आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी ह्या सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेन जेजूच्या कोश्टांचो आयतार आमी मनयता आसतना जेजू मुखार दवरुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, मनशा कुडाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळूंक कोनवाळायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या
पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियेन म्हाका खरी शिक्षा, म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियेन म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. खोशसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काड पिसूडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो खेडण्यो करताले आनी म्हजे थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. ते पासत हांव बेमनाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. परतून म्हणुया. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं केबडां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेन आसलो तर ताणें म्हाका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निस्तूर मनशाचें पेडें म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी म्हजे पांय ते विटतात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जॅकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागेवून पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचो. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो. तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन तेवून तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सा मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिबी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगटचें. देवाचें उतोरें. उद्गार. मोरो पोरयान, कुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडतें नांव ताका दिलें.
भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टांचो इतिहास आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. लांब आसा तो बरे भाशेन आयकुया आनी आमचो नियाळ जेजूच्या कोश्टांचेर आमी करता आसतना आमचे जण एकल्याच्या जिविताचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांत एक करुया. लुका प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे सांगाती धर्मदूत ताणें तांकां सांगलें, कोश्ट सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव चड आनी चड ओत्रेकतालों. खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून म्हटलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, राज येसोर दाकांच्या फळांचें हांव आनीक पियेवचो ना. आनी ताणें उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हटलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हटलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करात. तें रोगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. तरी आसतना म्हाका धरून दितल्यांचो हात म्हजे बरोबर ह्या मेजार आसा. थारायिल्ले प्रमाणे मनशाचो पूत वेता खरो, पूण जो मनीस ताचो घात घेवंक वेता त्या मनशाचें कोटा. तांचे मदलो अशें कोण करीत काय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले. तांचे भितर कोणाक व्हडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मदें विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, ओन भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपलें दोनीपण चलयतात आनी तांचेर सत्य आसा तांकां बरे देखते म्हणटात. पूण तुमचे मदें अशें जावं न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो ल्हान कसो जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो सेवक कसो जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वो ताची सेवा करता तो, जेवणाक बसता तो की ना. हांव तर सेवा करतल्या सारको तुमचे मदें आसा. म्हज्या उपद्र्यांनी म्हजे कुशीक रावल्यात ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिला तशेंच हांव तुमचे सरी करतां. तुमी म्हज्या राज्यान म्हज्या मेजार खावून पिवून आसतल्यात आनी जेरुजाल्याच्या 12 कुळांची मुनसुबी करून शिवासणांचेर बसतल्यात. सिमांव सिमांव, गोवा परी चायणीन तुमकां चाडूंक सैतानान सत्या मागून घेतल्या. पूण तुजो भावार्थ दडवडना जावं हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं परत सोयरानार येतकूच तुज्या भावांक तूं घोट कर. ताणें म्हटलें, सायबा, तुजे बरोबर बोणकोणीत वचूंक न्हय, पूण मरूकूय हांव तयार. पूण जेजून असो जबाब दिलो, पेद्रू, हांव तुका सांगतां, आज कोम्यान 7 घालचे आदीं म्हाका वळखोच न्हय म्हूण 3 पावटी तूं भासतलोय. आनी ताणें तांकां म्हटलें, तुमकां बोक्षें बुती आनी वांडून आसतना हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें? ताणी जाप दिली, कांयच उणें जालें ना. ताणें सांगलें, तर आतां बोक्षें आसा ताणें तें घेवचें, बुती आसा ताणें तशेंच करचें. तोरवार ना ताणें आपलें आंगावलें विकून एक विकती घेवची
खोट्या मदें ताका लेखलो अशें जें बरयलोलें आसा तेंय म्हजे सोरी खरें जावन येवंक जाय ओय म्हजे विशीं जें कितें बरयलोलें आसा तें खरें जावन येता ताणें म्हणलें सायबा ह्यो पळय 2 तलवारी आसात ताणें म्हटलें पुरो आनी भायर सरून जेजू आपले सवय पोरमणे जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले ते सुवातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें ताळणेन पडना जावंक मागणें करात आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण तांचेसून पयस केलो आनी दिमेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो बापा तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड पूण म्हजी खुशी न्हय तुजीच खुशी जावं दी तेन्ना ताका धीर दिवंक स्वर्गार्थान एक देवदूत येवन ताका दिश्टी पडलो आनी मरणाच्या आकांताक सांपडून तो अदिकूच खतखत्यान मागणें करतालो आनी ताचो घाम रोगताच्या थेंब्या वरी दोरनीर गळटालो आनी मागणें करतोच शिसा सोरशीं उठून येत जाल्यार ते खोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी न्हिदतात कित्याक ताळणेन पडना जावंक उठून मागणें करात अशें उलयता थंयच आसतना खूब लोक दिश्टी पडलो आनी बारांतलो एकलो जुदास नांवाचो ताचे फुडें चलत येतालो तो जेजूचो उमाव घेवंक लागीं सरलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें जुदास उमो घेवन मनशाच्या पुताक विकून दिताय मू ताचे भोंवतणी आसलोल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें सायबा आमी तलवार वापरची आनी तांचे भितरल्या एकल्यान पुरोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर आपली तोरसाद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो जेजून उलोवन मुटलें इतल्यान पुरो आनी ताच्या कानाक हात लावन ताका बरो केलो आपणाक दवरूंक आयलोल्या मुखेली याज्ञिकाक देव मंदिराच्या अधिकाऱ्यांक आनी जाणट्याक जेजून म्हटलें तुमी तोरसादी आनी तोणके घेवन येवंक हांव कोण पुंड कितें हांव दिसपट्टो तुमचे मदें देव मंदिरान आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालोना पूण हो तुमचो वेळ आनी काळोखाची पदवी ताका धरून पुरोब याज्ञिकागेर व्हेलो पेद्रू पयस पयस रावन ताचे फाटल्यान गेलो राजांगणान मदेकोत दोकटो करून भोंवती बसलोली थंय पेद्रूय तांचे मदें वचून बसलो आनी कोण एकले चाकोनीन ताका दोकट्याक बशिल्लो देखलो आनी बरो करून ताका पळोवन म्हटलें होय ताचे बरोबर आसलो पूण ताणें ना म्हूण भासून प्रतिपाळ केलो आगो हांव ताका वळखोच ना आनी मातसो वेळ उपरांत आनीक एकल्यान ताका पळोवन म्हटलें तूंय त्या मनशांतलोच आनी पेद्रून म्हटलें आरे मनशा हांव न्हय आनी सुमार 1 तास उपरांत आनीक एकलो भासावंक लागलो होय ताचे बरोबर आसलो म्हूण दुबावना होय गालिलेचो मोरे आनी पेद्रून म्हटलें आरे तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकलो आनी रोखडोच तो उलयता आसतनाच कोंब्यान साद घातलो आनी परतून जेजून पेद्रूचेर दिश्ट घातली तेन्ना कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय अशें जें सोमियान सांगलोलें ताचो उगडास आयलो आनी भायर सरून पेद्रू दुखांनी रडलो आनी जे ताका धरून आसले ते ताका मारून मस्कोऱ्यो करताले ताचे दोळे बांदून ताच्या तोंडार थापटां मारून ताका म्हणूंक लागले तूं प्रवादी म्हूण दाखय कोणाक मारलो तुका सांग पळोवया आनी निंदा करून जायते ताचेर आड उलयताले दीस उजवाडटोच लोकांचे वडील मुखेली याज्ञीक आनी शास्त्री एकठांय जाले ताका आपले
न्यायसोबेंत व्हरून ताणें म्हटलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. आनी ताणें तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सोत मानच्याक नात. हांव तुमकां एक विचार करीन जाल्यार तुमी म्हाका जाप दिवच्याक नात. ह्या फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्याक बसून आसतलो. ताणें सगल्यांनी विचारलें. तशें जाल्यार तूं देवाचो पूत होय? ताणें जाप दिली. हांव म्हूण तुमीच सांगलें. पूण तांणी म्हटलें, आनी गोंय आमकां कित्याक जाय? ताच्याच तोंडांतलें आमी तो आयकलें. आनी ताची आख्खी जमात उठली आनी ताका घेवन पिलाताशी गेली आनी ताचेर अशीं गाराणी करूंक लागली. आमच्या लोकांक उलयतना, शेजाऱ्याक पोती फारीक करून मनाक कोताना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें. तूं जुदेवाचो राजा वय? ताणें जाप दिली. तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल याज्ञिकाक आनी लोकांचे झुंजडीक म्हटलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो ना. पूण ते जोरूंक लागले. आख्या जुडियान गालिल्या मेऱ्यान हांगासर पर्यान लोकांक शिकोवन तो सांबाळयता. गालिलिया अशें म्हणलेलें आयकतोच तो गालिलियाचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गोमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुसाल्याक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद जोबोर खोशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकलोली आनी ताच्या हातांतलें कसलेंय एकवीसमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. साबार बासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री ताचेर थांबोन आसतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कुऱ्यांनी धवें फूल आंगलें न्हेसून ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याज्ञिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हटलें, लोकांक फुसलायता म्हूण तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली. पूण तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोडकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला. आनी तुमी जाणोत, मरण फावो तसले कांय एक ताणें करूंक ना, देखून ताका कास लायता आनी सोडटा. परबेज सुमया एका खैद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांचे आख्खे जोम्यान उयेल मारून म्हटलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजभोग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बोनकोणीन घातलेलो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलातान नव्यान तांचे लागीं उलोवन पूण ती ओदिकूच आड्डूंक लागली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. ताणें तिसरे फावट तांकां म्हटलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवे म्हाका मेळ्ळो ना, देखून कास लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बोवाळ करून ताका खुर्सार मार म्हूण थांबोन आसतना मागताली आनी तांचे ताळे सोडत वेताले. शेकी ती मागता तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटच बोंडाय आनी खूण केल्ले खातीर बोनकुणींत घालेल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो शिमाव सेरेनकार खेड्या गांवांतलो येतालो. ताणें ताका वेतीक दवरलो
आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान वेलीप करतल्या बायलांची व्हडली उरपूंच चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन परतून जेजून म्हटलें, जेरुसालेमच्या धुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात, बगर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. तर चतराय धरात, अशें म्हणपाचे दीस येतले जीं वांसटीं ज्या कुसव्यांनी जल्म दिवंक ना आनी ज्या ओड्ड्यांनी दूद दिवंक ना तीं भागी. तेन्ना दोंगरांक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनी दोगां गुन्यांवकारांक तांचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले. आनी कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतूच ताका आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले, एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हटलें, बापा, तांकां बोगोस, आपूण कितें करतात ते नकळोत. मागीर ताणें सर्ती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटली आनी लोक उबो रावन पळयतालो, पूण वडील तांच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाई ताचे मस्कऱ्यो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं सुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, सुदेवाचो राजा हो. कुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हटलें, तूं अभिषेक न्हय, तर तुका आनी आमकां सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोवाट केली. तेच कास्तीक तूं सापडलेलो आसतना तुंय देवाक भियेनाय? आमकां तरी हें नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हटलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालो आनी तिसऱ्या पारा पर्यान सगल्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मदेकोत दोशी पिजलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हटलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें आपलो प्राण सोडलो. सगळीं दिमी घालुया. उबी रावया. घडलां तें पळयोवन शोधपोतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हटलें, खरेंनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी एक घडयेक आजीर जावंक जमलेलो सगलो लोक जालोलें तें पळयोवन ओड्डी बडयत परत गेलो. ताचे वळखीचीं सगलीं जाणां पयस उबीं रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिलेयांतावन ताचे फाटल्यान आयलोल्यो त्यो बायलो. जुदेयाच्या आर्मिथिया नगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो, बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें ताचे मुसलोतीक आनी कर्तुबाक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवोवन एके ओलीन रेवडायली आनी तेतून वेर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतयलोल्या फंडान ताका नेकी पिलो. तो दीस
तयारेचो दीस आसलो आनी सुणवार सुरू जावचो वेळ पावलो. गालिलियांतान ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माखणेचे नोक तयार केले. सुनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे ताणें विसो घेतलो. सगळीं बसुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या आयच्या दिसाक हो लांब इतिहास, जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमी बरे भाशेन आयकला. आनी नियाळ जरी तर आमी करतले जाल्यार हो वाचला त्या इतिहासान जायते मुद्दे आसात, पूण सगळेंच आमी आयच्या दिसाक नियाळान घेयना. पूण सुरवातेक म्हणलां तशें ही कुर्साची वाट जी जेजूची, ते वाटेन आमी चलता जाल्यार आमकां ह्या जेजूच्या कोश्टांचो खंयचो भाग फावो जाता, वो खंयसर आमी लागता, खंयचो भाग आमच्या जिविताक लागता, हें आमी आयज जण एकल्यान चिंतपाची गरज आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या ह्या समारंभाक 2 भाग आसात. एके वाटेन हो दोबाजीक प्रवेश, ट्रायम्फंट एंट्री, म्हणटूच जैताची खबर, खुशालकायेची खबर, व्हडविकेची खबर, नामनेची खबर. आनी तें करपाक जायते लोक मुखार सरले आनी आपणाचेंच एके भाशेन दान पासून दिलें, कोणें आपलें गाडव पासून दिलें. तें आमी आतां सुरवात करता आसतना, हो प्रवेश करता आसतना आमी आयकलां, ताचेर ल्हानसो नियाळूय केला. आनी आमी म्हणलां आमी त्या शिंगरा भाशेन जावपाक गरज, त्या गाडवा भाशेन जावपाक गरज. आमचेर बसून आमी जेजूक आमच्या जिवितांत, आमच्या गोराब्यांत, आमच्या गांवांत आमी ताका व्हरपाक गरज. जाल्यार दुसरो भाग भाव भयणीनो, हो चुरचुरयांचो शेवट, अ ट्रॅजीक एंड. इतलें सगळें केल्या उपरांत, लोकां पासत उलयल्या उपरांत, लोकां पासत वावुरल्या उपरांत, लोकांक पेकोवणी दिल्या उपरांत, तांकां मिलाग्री करून जेवण पासून दिल्या उपरांत आतां तोच लोक म्हणटा ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. भाव भयणीनो, हेंच आमचें जिवीत. दोनूय बाजू आमच्या जिविताक आसात. एके वाटेन आमच्या जिवितांत खुशालकाय आसा, आमकां जैत आसा, आमकां नामना पदवी सगळें आसा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमचें जिवीत असल्याच एका शेवटाक पावतलें. आनी हो शेवट जो आसा तो ट्रॅजीक जायना जावपाक, तो चुरचुरयांचो जायना जावपाक आमी जायत्यो वस्तू करूंक गरज. तातूंतली व्हडांतली व्हड जी जेजून आपल्या शिसांक सुरवातेकूच पयलींच सांगलें, ताळणेन पडना जावंक जागृत रावात, ताळणेन पडना जावंक मागणें करात. म्हणटच जागृताय आनी मागणें ही दोनूय आमकां व्हड हातयारां. हे असले 2 खांबे, तांचेर आमी रावत जाल्यार तो शेवट जेन्ना येतलो तेन्ना आमी तयार रावतले, व तेन्ना आमच्यान ताचेर जैत व्हरूंक जातलें. आनी आमचें जैत जें आसा, व जैताची जी आमी समरमणी करता ती आमच्या जिवितान उरतली. आनी जेजून तांकां ही तयारी करूंक सांगली. आनी ही तयारी कसली? जेजून तांकां सांगलें, जांचे लागीं तुमची बुती आसा, बुती घेयात, जेवणाची तयारी. जांचे लागीं तुमचें आंगलें आसा, तें आंगलें घेयात. जांचे लागीं तोरसाद आसा, ती तोरसाद घेयात. आनी जांचे लागीं तोरसाद ना, ताणें आपलेंच आंगलें विकचें आनी तोरसाद घेवची. कित्याक म्हारेकार दीस येवपाचे आसात. आनी ह्या म्हारेकार दिसांक आमी आमची तयारी करूंक जाय. आनी कोणाचेर धरून आमी रावपाक जावचें ना, पूण जण एकलो आपणाचेर धरून रावतलो, आत्मनिर्भर जातलो. भाव भयणीनो, जरी तर आतां आमी आमचे मुखार कसले दीस पळयता ते पळयत जाल्यार गडे कोश्ट, त्रास जायते आसात. संवसार जे भाशेन आयज मुखार वेता, जंय सगळे आपणाच्या हातान पदवी घेवंक सोदतात. नदर मार, युक्रेन, रशिया,
घेर चालूच आसा अजून पासून. जरूय घेर काबार जाला अशें दिसता, पूण पयस रावन रशिया युक्रेनाचेर अजून पासून घुरी घालता. येमेन हांगासर अजून पासून झूज चलता. आनीक संवसाराच्या जायत्या कोणशांनी असलीं झुजां चलतात. श्रीलंकाक कितें जालां तें आमी ह्या दिसांनी पळयता. पाकिस्तानाक आमच्या शेजाऱ्याक कितें जाता, दोनूय आमचे शेजारी श्रीलंका आनी पाकिस्तान कितें जालां आमी पळयता. एके वाटेन राजकी धुंवर जाल्लो आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन तांची इकॉनॉमी आख्खी हाल्लेली आसा. लोक उचांबोड जाला, बंड जावपाक शकता, सिवील वॉर जावपाक शकता. म्हणटच मुखार जे दीस येवपाचे आसात ते अच्छे दिन न्हय. आमचेरूय घडयो असलें येवपाक शकता. आयज आमच्यो वस्तू ज्यो घडटात आमच्या देशांत, आमकांय घडये जायते फावटी तशें दिसता. म्हारगाय कशी कशी वाडत आसा, दिसाच्या दिसा म्हारगाय वाडटा. दिसाच्या दिसाक जायत्यो चुकीच्यो वस्तू घडटात. जांच्या हातान पदवी आसा ते आपुणूच पदवीदार म्हूण हें जोईत आपणाचें म्हणून मुखार सरतात. जाल्यार दुसरे वाटेन लोक आसा तो कश्टवता. भाव भयणीनो, हे कोश्टांचे दीस, त्रासांचे दीस जे मुखार आमचे येवपाचे आसा, ताची तयारी करून रावपाक जेजून खरीत भाशेन आपल्या शिसांक उलो मारलेलो, जाल्यार आयज तो आमकांय उलो मारता, तयारी करात. आनी ही तयारी करूंक कितें करूंक जाय? कोणाक सकल उडोवपाची गरज ना, कोणाक मारपाची गरज ना, वो कोणाचें नांव पिड्ड्यार करपाची गरज ना, वो आमचो सरकार जो विचून आयला ताका उडोवपाची गरज ना. भोंवतणी आमच्या कितेंय आसूं, जाल्यार आमी आमची तयारी करता आसतना जेजूची उतरां जागृत रावात, मागणें करात. कित्याक येवपाचे आसा ते दीस म्हारेकार, कोश्ट त्रास येवपाचे आसात. आनी ह्या आख्ख्या सुमानान आमी खरीत भाशेन लागशिल्ल्यान एके भाशेन ताचेर आमी नदर मारतले, नियाळ करतले. जेजूचे कोश्ट पवित्र सातोळ्यान भाव भयणीनो आमी भितर सरता, जाल्यार खरेपणी हें पवित्र सातोळें आमकां हें नियाळाचें आनी तयारेचें सातोळें जावन दी. हें सगलें जाल्या उपरांत जेजू कश्टवता. ताका कशे भाशेन कश्ट आयलो हें आमी आयच्या ह्या इतिहासान आयकलां. जायत्यो वस्तू आसात नियाळ करपाच्यो. थोडे जाण ताचेच जे असले तांणी ताका विकून दिलो, ताचेच असले तांणी भारायलो. थोडे पडून गेले आनी पयस तावन पडूंक लागले. जाल्यार ज्यांच्या हातान पदवी आसली वा जांच्या हातान जेजूक घातलेलो, तांणी आपली पदवी आपणाच्या बऱ्याक वापरली. जरूय पिलात आमी पळयता तो परतून परतून म्हणटा ताचो म्हाका कांयच गुन्यांव मेळना, ताचो कांयच गुन्यांव मेळना जावनूय जो लोक अनुपकारी जाल्लो त्या लोकांक आयकून शेकी ते मागतात ते भाशेन ताणें केलें आनी ताका काडून तांच्याच हातान घातलो. कित्याक हे जे थोडे वडील आसले ते ताका काबार करूंक सोदताले, ताका ना करूंक सोदताले. लोकांक तांणी फुसलायल्ले. म्हणटच ह्या लोकांच्या हातान घालून ताका ना करपाची षडयंत्र मुखार व्हेलें. तो कश्टवता तेन्ना ताचे बराबर कश्टवतात ते पासून एकलो ताच्यो मस्कऱ्यो करता, जाल्यार दुसरो आसा तो मानून घेता. आमी तरी आमच्या चुकीक लागून, आमी जें कितें वायट केलां ताका लागून भोगता, आमच्या पातकांचें आमी फारीकपण दिता. पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. म्हणटच कांयच वायट करिनासतनाय ताका खुर्सार मारतले. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता ह्या कश्टवतल्या चाकराचें गीत. आनी आपणा विशीं जें कितें बरयल्लें आसा तें सगलें सारकें जातलें म्हणून जेजून सांगलां. देखूनच हाच्या दुसऱ्या वाचपान हें भोव आदलें गीत, जी क्रिस्ती पोरजां पयलीं क्रिस्ती पोरजां आसली तें हें गीत जायते फावटी उचारताले. जायते फावटी ह्या गितांतल्यान हो इतिहास एके भाशेन उगडास करताले की जेजू आमचे पासत आयला. आनी जेजू जरी तर आमचे पासत आयला जाल्यार आपणाकूच ताणें खाली केलो आनी आमचे पासत तो चाकोर जालो, आमचे पासत ताणें आपलो जीव खुर्सार दिलो. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमकां जण एकल्या की कृपा मागून घेवया. आमी ह्या इतिहासान आतां चलता आसतना घडये वेगवेगळे भाग जे आसा, वेगवेगळीं पात्रां जीं आसात तांचें जिवीत, तांणी जें कितें केलां, तांणी कितें म्हणलां तें जायते फावटी घडये आमकांय लागता.
आनी जायते पावटी जेजू आमकांय बुजवण दिता, जशें त्या वस्तुऱ्यांक बुजवण दिली. आनी ह्या वस्तुऱ्यांक बुजवण दिता आसतना जेजून तेंच परतून सांगलें, फुडार तुमच्या भुरग्यांचो तो सांबाळपाक जाय. म्हजे पासत रडो नाकात, पूण तुमच्या भुरग्यां पासत, तांच्या फुडारा पासत, तांचे पासत रडात. कित्याक येवपाचे आसात ते दीस म्हारेकार दीस. तर भाव भयणीनो, ह्या दिसांक आमची तयारी करूंक आमी देवाचेर धरून रावया, मागण्यांत आमी गोठ रावया, थिराय सांबाळुया. आनी हे भाशेन जेजून म्हणलां ते भाशेन मागणें करून जागृत रावात. ताळणेन पडना जावंक मागणें करात, ताळणेन पडना जावंक जागृत रावात. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, स्वर्गदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा, आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आकवाल माये पांय जल्मलो, पोसपुलाका काळ थाले कोसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिलो, तो मेल्या मतें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, स्वर्गपिता देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या मेल्याची सुबी करूंक येतलो, स्वर्गांतल्या पवित्र आत्म्याक कवळीक पवित्र बेग, भक्तांचो येता, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक, सदांच जिवितांत देवाची कुशी करूंक वावरूंक आनी हे तोरेन देवाची कुशी करतले बरे नमुने पोरजेक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. हालींच विचून आयलोल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा बरे तरेन करूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. कोश्टां आडकोळ्यांक सांपडलेल्या पासत मागुया. आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख येता तेन्ना आमच्या सोम्या जेजू भाशेन काळजीदारपणान कोश्टां आडकोळ्यांक फुडो करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या पासत मागुया. जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर कुर्सार कोसटवलो आनी मेलो. हें सोत आमी वळखून आमचें जिवीत आमी बदलूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे जण एकल्याचे कोश्ट आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया
आनी ते देवा मुखार दवरुया. आमची सगळी खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. स्वर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां आमच्या कोश्टान सदांच स्थिर रावूंक, मागणें करूंक, जागृत रावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने वेदार गीत घेऊया. C38 पेज नंबर 44. C38. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे Zwiadora goście tu soboj moc od gorgonu szybko zogliawiwu tu gaz papa solmocze witam tu gaje kane tu gaz papa solmocze tu czesne urgażene tu gaz papa solmocze witam tu gaje kane tu gaz papa solmocze tu czesne urgażene. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या राज्य प्रभू सभेच्या जगात सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेच प्रार्थना वंदा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोगद सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली खास नुस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. तिसरें महाप्रार्थना आयज आमी घेतल्या. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजतात. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत
तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गूढ पोरगो तुया तुझ्या कुसारी पुनोशी कोणकोणा मोठी तू मेळाक सोडली सोम्या संसाराच्या सोडणारा आमची बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो आनी ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आमी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बाग्योंत आंकवार मरेच्या तुज्या बाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सांगाता. पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी धर्म म्हणयाऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. तुवें आमी तुजी महिमा बगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूच्या कोश्टा मरणान आमकांय वांटो आसा.
तर जेजू सवे आमी मरतले आनी जेजू सवे आमी पुनर्जीवन जातले हेंच मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीपणू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परपणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो अशी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां घाल. तुमचे सवे आसो, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळिये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
मागुचो एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो बाबा तुजो मोगू केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बाबाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्याक रावचे एक तुजी आज्ञाय आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो एक तुजी आज्ञाय आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो बाबाच मोगान तुजेलो ताच्यो आज्ञा सदांच पाळून आमी तुज्यो येतल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळून एक तुजी आज्ञाय आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो एक तुजी आज्ञाय आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो आमकां तूं उलोवनाय इश्टा इश्टिणी आपयताय तुज्या बाचे गुसोगले इश्टा इश्टिणी घुमटाय एक तुजी आज्ञाय आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो एक तुजी आज्ञाय आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो इश्टा इश्टिणीचो तुवें जिवनी बऱ्या मोगू केलो यावोन मोसो कसो आमी फारीक करचो एक तुजी आज्ञाय आमकां तुवें आमचो मुखेलो तसोच एकामेकाचो
म्हज्या बापा हें पात्र हांवें पियोवचें म्हूण तुजें मन जाल्यार तुजीच खुशी जावं. प्रार्थुया. वो मोगाळ बापा, ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. खुर्साक खिडायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारयलोलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. अशी बसुया. आतां 8 वाजता दुसरें मीस जातलें आनी 9:30 वाजता तरणाट्यांक खेरीत मीस आनी त्या उपरांत आयच्या दिसाचो अद्या दिसाचो रितीर आमच्या तरणाट्यां पासत. तर सगळ्या तरणाट्यांनी चुकय नासतना ह्या रितीरान वांटो घेवचो. आतां पासून जी कोण मिसाक आयल्यान मागीर 9:30 वाजता मीस जातलें. त्या उपरांत रितीर सुरू जातलो 10:30 वाजता. तुमी सगळ्यांनी येवचें. जे कोणें रेजिस्टर करूंक ना त्याय तरणाट्यांनी येवचें. आमी रेजिस्ट्रेशन फॉर्म दिल्ले. सुमार आजून पासून काल पासून 30 जाणांनी रेजिस्टर केल्ले आनी जायतीं जाणां रेजिस्टर करिनासतना उरल्यांशें दिसता. जे कोणें रेजिस्टर करूंक ना तांणी येवन ह्या रितीरान भाग घेवं येता. सगळ्यांनी येवचें. फादर राजू गुदिनो ओर्ली पिरगोजेचो पादविगार आनी तरणाट्यां मदें जायतो वावर करपी तो हो रितीर दितलो. सगळ्या तरणाट्यांनी येवचें म्हूण मागता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 20,230 रुपया. दाबोली कॉपेलान 1,680 रुपया. सगळे मेळून 21,910 रुपया. पवित्र सातोळ्यान भाव भयणीनो आमी भितर सरता. ह्या पवित्र सातोळ्यान सदांच मीस सकाळी 7 वाजता जातलें. सोमार, मंगळार आनी बुधवार हे 3 दीस सकाळी 7 वाजता मीस जातलें. पवित्र ब्रेस्तारा दिसाक सकाळी मीस आसचें ना. सांजेर 2 मिसां जातलीं. दोबाजीक मीस आपोस्तलांचें पांय धुवपाचें 5 वाजता जातलें आनीक 7 वाजता दुसरें मीस जातलें. जाता ते भाशेन आमी ह्या पयल्या मिसान भाग घेवंक प्रयत्न करचो. आनी ज्या कोणाक जायना 5 वाजता मिसाक येवंक तांणी 7 वाजता मिसाक येवचें. 8 वाजता तावन पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. ही मांडावळ घातलेली आसा. तुमच्या ग्रुप्सांचेर पळोवची तुमचो वाडो केन्ना आसा तो आनी त्या प्रमाणे आमी सगळीं येवन भोव पवित्र संस्कारान जेजूक आमी भेटुया. शुक्रारा दीस पवित्र शुक्रार सकाळी 7 वाजता पवित्र खुर्साची वाट जातली. हे खुर्साचे वाटेन सगळ्यांनी आमी भाग घेवचो. आनी पवित्र शुक्राराची समरमणी पवित्र खुर्साची भोजवण सेरमांव आनी पुरसांव सांजेर 4 वाजता जातली. चतुर्दशीची सांजेर 4 वाजता हाची समरमणी जातली. तातूंत आमी भाग घेवया. सोनवारा दीस मीस आसचें ना. सांजेर पास्कांची परबेची आमी रात जागरण 11 वाजता सुरू करतले. म्हणटच सगळ्यांनी 11 वाजता त्या दिसाक सगळ्यांनी चतुर्दशीची मीस 12 वाजता न्हू पूण 11 वाजता आमचें रात जागरण सुरू जाता आनी आमी ह्या पास्कांची परब सगळीं उमेदीन आनी नेटान मनयता. सकाळचें मीस पयलें मीस जातलें 7:30 वाजता आनी दुसरें मीस जातलें 9 वाजता. होली क्रॉस माटवें दाबोली इस्टरा दिसाक सकाळी 8 वाजता मीस जातलें.
आयज आनी फुडल्या आयताराक भुरग्यांक दोतोन आसची ना. 16 सोनवारा दिसाक सांजचें ऑब्लिगेशन मीस जाता तें इंग्लिशींतल्यान जावचें ना, तशेंच दाबोलीं कॉपेलान मीस आसचें ना. भाव भयणीनो, आमची पास्कांची परब जाल्या उपरांत आमची गोराब्यांचेर आशिर्वाद सुरू जाता 18 तावन सांजे 4 वाजता. तुमच्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्या लागीं सगळ्यांनी संपर्क सादचो. हाची मांडावळ कशी जातली ही तुमकां बरे भशेन ती एक्सप्लेन करतली. आमची नवी डायरी आयिल्ली आसा. जी कोण मिसां दिवंक सोदतात जून ते ऑगस्ट पर्यंत इगर्जेच्या ऑफिसान येवन तुमी तुमची मिसां दिवची. भोव करून जे कोणाची वर्साची मिसां आसात, दुसऱ्या वर्साची, तिसऱ्या वर्साची मिसां आसात, तांणी ती मातशें बेगीनूच दिवची. आमचे वेदी सेवकांची जबाबदारी आनी सेवा आमी सुरू केल्ली आसा. आमचे फिरगोजेन नवे जे कोण वेदी सेवक जावंक सोदतात तांणी फुडें सरचे. बुधवारा दिसाक सांजेर 5 वाजता ह्या वेदी सेवकांची जमात जातली आनी पवित्र सातोळ्याची आमी तयारी करतले. सगळ्या आवय बापायनी चोत्राय धरची. बुधवारा दिसाक सांजेर 5 वाजता तांची जमात जातली. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F15 पेज नंबर 92. F15. Tuzo guri suba